शेनवारा दनपारा आक्षे वाठारांतल्या शेताक अचकीत उजो लागलो। उजो लागिल्ल्यान शेतां उज्याक लासून गोबट जाली। थळाव्या लोकांनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळाचेर येवन उजो नियंत्रणांत हाडलो। कांय लोक वेळार उजो घालून घरा गेले। दनपारचो पार आशिल्ल्या कारणान उज्यान पेट घेतलो। देखून खंयच्या वेळार उजो घालतना लोकांनी चिंतून घालचो अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा। गोवावेल्ल्या बायपास न्यू हायवे जाले पळय आमची थिंगा वेळेर कोणे उजो घाल्ला आमच्या लोकलांनी उजो घाल्ले गेले आमचे लोकल्स ती आनी आमकां खूब लुकसाण कशें जालें दिसता कित्याक आमची थिंगा कोणाची बावड्याची गोरवां आसलीं बांदलेलीं तिवूय लासले तेंचे पांय दिसता आनी फायर ब्रिगेड येता म्हणटा ती एक्सिडंट जाता तांकां लेट जालो आनी उतरा हें जालें हिंगा जोकाकूय त्रास पडले पुलिसां काडले आनी मागीर हे अशें करून उजो लायताय आमची लोकल्स आनी मागीर पॉलिटिक्स हें करताय आनी म्हणटाय एमएलएनी घाल्ला म्हणटाय आनी आरजीच्या मागीर व्हडले इशू करताय पूण हो उजो बेस्ट लोकल्सांनी घाल्ला आनी हे पॉलिटिकाचें कांय ना हितून पूण खूब आमची चर्चीची प्रॉपर्टी पासून आख्खी डॅमेज जाल्या थिंगा आनी मंग्रोव्स आहाय थिंगा ते पासून डॅमेज करून उडयले पूण हांव म्हणटा कोण घालपाचो आसलो तेणी मातशें चिंतून घालूंक जाय उजो दुसऱ्यांक जायते जाणांक त्रास जाल्या हे